मुर्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान एक स्पेशल काउन्सिल मिटींग जाली आणि हातून एक मुखेल डिसिजन म्हणजे जे ट्रेड लायसन्साचे फीज आहा ते हॅव बीन इन्क्रीज बाय अबाउट 10% स्लॅब वायज. म्युनिसिपालिटीन बाकीची डिसिजनां घेतल्या की जे प्री मॉन्सून वर्क्स जे आसा लायक डिसिल्डिंग ऑफ नल्लाज मेजर नल्लाज आणि सर्विसिंग एंड मेंटेनन्स ऑफ वेल्स इन द एरिया विल बी टेकन अप एक्सटेन्सिवली. आमचे वास्कोन जितले पळय नाला आसा मेन नाला आसा ते क्लीन करपाचे म्हणून आनीक तशेंच जे वेल्स आसा वास्कोन तितले वेल्स आसा प्री मॉन्सून म्हणून ते वेल्स सगळे क्लीन करपाच्यो कित्याक खुबशे लोक आमचे ह्या बांयचें उदक पितात. तशेंच आमी एक 2 ट्रक घेवपाचे केल्यात. आमचे ट्रक्स आसा ते ओल्ड जाल्यात ते आमी ऑप्शनाक काडले आसा स्क्रॅपाक काडले आसा म्हणटरी एक 2 ट्रक ओपन ट्रक घेवपाचे केल्यात. आनीक दुसरें जे मेन इश्यू म्हणटा तो आमचो सायनबोर्ड्स मागीर ट्रेड लायसन्स सायनबोर्ड्स बी आसा ते सगळे शॉपांची हॉटेलांची पळय आसा ते आमी मातशी 10% तेची रेट हायक करपाची केल्या वाडोवपाची केल्या. हातून तुका बारीक मनशाक कोणाक त्रास जावपाचो ना आनी ते जाल्यार कशें 10% वाडयतले आनी स्लॅब वायज वाडयतले. अंडर सेक्शन 108 आमी तुका तेंचे स्लॅब वायज केल्या. बारीक लोक आसा तांकां 10% तेजे वयर आसा तांकां आनी मातशी स्लॅब दवरलो आसा अप टू तुका 1500 आसा ते अप टू 15 स्क्वेअर मिटर मागीर एबाव 15 स्क्वेअर मिटर 3000 अशे आमी स्लॅब्स दवरले आसा. ते तुका त्या प्रमाणे आमी आतां एप्रिला सान तुका आमी हें करतले चार्ज करतले.